दोना पावलाच्या पठारार आयटी पार्क हाडपाचें सपन थंयच उरलें, मात ते सुवातेर सद्याक भलत्योच गजाली येवपाक लागल्यात. सद्याक थंय बांदकामाच्या कोयराच्यो राशी जाल्यात. प्रस्तावित आयटी पार्काचें कितें आनी ते सुवातेचो फुडार कितें हाचेर प्रश्न उपरासपाक लागल्यात. 2006 वर्सा आदलो आयटी मंत्री दयानंद नार्वेकारान 138 कोटी मोडून दोना पावला पठाराचेर 2,65,000 स्क्वेअर मिटर सुवात संपादीत केल्ली. आयटी पार्का खातीर बुन्यादी फातर घातिल्लो आनी 10 मीटर रस्तो लेगीत केल्लो. मात फुडें ताका विरोध जालो आनी आयटी प्रकल्प हुंकळ्ळो. मात ते सुवातेचेर नाका जाल्ल्यो गजाली सुरू जाल्यात. ह्या सुवातेर रस्त्या कुशीक बांदकामाचो कोयर, फातर, ग्लास, टायल्स, माती ह्यो गजाली हाडून उडयल्यात. ह्या सुवातेचो सरकारान कांयच पाठपुरावो करूंक नाशिल्ल्यान सद्याक ही सुवात बिल्डरांचो सोंसोडो जावन पडला. ही जमीन जी आसा ही ताळगांवकारां कडल्यान सरकारान एक्वायर केल्ली जून 9, 2004 आनी तागेलो फावंडेशन स्टोन वॉज लेड 2006. म्हजें म्हणणें कितें, इवन सरकारान हाका जें प्रोविजन केल्लें पळय ह्या जमनीच्या संदर्भात आयटी संदर्भात त्या टायमार ह्या आयटी पार्का खातीर आयटी हॅबिटेट म्हणून आशिल्लें नांव दिलें तांच्यांनी. हांगासर तांच्यांनी SEZ दवरिल्लें, स्पेशल इकॉनॉमीक झोन, म्हणजे तुज्यान 15 न्हू 20 स्टोरी सुद्दां बांदूं येता असो प्रकार करून दिला. इतलें सगळें प्रोविजन करून दिल्या नंतर सुद्दां वाय गव्हर्मेंट वॉज नॉट कीन गोईंग अहेड विथ द आयटी पार्क. दॅट इज म्हणजे तो एक मनान शंका निर्माण परत येता. आनी म्हजो कन्सर्न एकूच, आमी जे त्रास भोगल्या तशें आतांच्या जनरेशनान भोगचे न्हय आनी फुडल्या जनरेशनान भोगचे न्हय. आयटी पार्क आयल्या नंतर भुरग्यांक जॉबूय मेळटले आनी कोणाक फक्त ताळगांवकारांक न्हय तर संपूर्ण तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, पेंजीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांताक्रूज, सांत आंद्रे, पोरवोरीम हे जितले मतदारसंघ लागीं आसा तितल्यांकूय जॉब मेळटले. गोंयच्या संपूर्ण भुरग्यांक, क्वॉलिफायड भुरग्यांक जॉब मेळटले. आनी तातूंत एक गजाल सांगता, आयटी पार्क म्हटल्यार फक्त तांचे जॉबाक लागले अशें जालें, कितल्यांच्यो टॅक्सी लागतल्यो ज्यो थंयसर. बिसायड डॅट कोणाची घरां आसा, खाली घरां आसा, फ्लॅट आसा, कोणी इन्वेस्ट करून कोणाली घरां आसा, कोण धाकटोसो रूम घेवन कोणाक भाड्याक दिता, तांचे रूम सुद्दां फूल आसतले. समजून घेया की इतले भुरगे कामाक येतले, ते लागीं खंय ना खंय लागतले आनी भायल्यानूय लोक काही येतले. तांकां जेवणा खाणाची बिसायड डॅट रावपाची सोय सुद्दां हांगासर सगळें जातली आनी जेणे करून 4 पयशे आमच्या लोकलांच्या बोल्सान वतले. दोना पावला आयटी पार्क येत जाल्यार 10,000 रोजगार निर्माण जातले अशें तेन्ना सरकारान सांगिल्लें. गोंयांत खुबशे भुरगे आयटी इंजिनियर आसात, पूण काम सोदपाक तांकां मुंबय, पुण्या वा बेंगलोर वचचें पडटा. सद्याचो आयटी मंत्री रोहन खंवटेन हाचेर पाठपुरावो करपाची गरज आसा. जर आयटी पार्क हाडले जाल्यार गोंयच्या टॅलंटाचो गोंयांतूच वापर जातलो. आयटी पार्क सत्यात देंवत जाल्यार गांवची येणावळ वाडटली अशें पेशान सॉफ्टवेअर इंजिनियर आशिल्ले तनोज अडवळपालकारान सांगलें. की ही येदी व्हडली 2,65,000 जमीन जी सरकारान एक्वायर केल्ली की हांगासर आयटी पार्क जावचें म्हणून, आनी कोट्यवधी रुपया मोडले. तातूंत 18 कोटी 7 लाख फक्त बारीक सारीक गोश्टींक मोडल्या. आनी बिसायड डॅट 300 कोटी सुमार, सॉरी नॉट 300, 138 crores EDCचें लोन घेतिल्लें येदें व्हडलें सगळें आतां येदें व्हडलें आयटी पार्क करतले म्हणून. विशय असो आसा की भुरग्यांक हांगा जॉब मेळटले, पण 10,000 भुरग्यांक जॉब दिता म्हणून सांगलें, पण ते आज पर्यंत आयटी पार्क सुरू जावना आनी ते भुरग्यांक जॉब मेळचे ना. सरकाराक त्या टायमार दिशिल्लें कितें की 500 कोटी इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत येतलें आयटी पार्काच्या माध्यमांच्यान. 2006 सालान द फावंडेशन स्टोन वॉज लेड आयटी पार्क जातलें म्हणून, पण आज पर्यंत कांयच जालें ना. म्हजें म्हणणें इतलेंच की कित्याक अशी जमीन ही आज तुमी पळयात डेब्री ग्रावंड जावन पडल्या. हांगा हाडून ट्रक कोणाचे ते कन्स्ट्रक्शन डेब्री हाडून उडयता आनी कितें करता. येदी व्हडली जमीन 2,65,000 स्क्वेअर मिटर, हाजेर जर आयटी पार्क जर जाल्लें जाल्यार कितलेच भुरगे कामाक लागतले आशिल्ले. आर कन्सर्न इज वॉट, आमचे जे भुरगे आयटी क्षेत्रांत प्राविण्य मेळिल्ले आसा तांकां जग मारीत मुंबय, पुणे, बेंगलोर सारक्या सिटींनी वचचें पडटा. तेच जर समजा हांगा गोंयांत म्हणून सुरू केल्लें जाल्यार खूब बऱ्याक पावता आशिल्लें.
गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकार.